नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पणजे कमळूच जिखलो बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळकार। काँग्रेसीचे फुर्तादाक 5300 मतांनी हरोवन पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी। 350 पणजेकारांक एकूय उमेदवार नाका। पणजे पोटवेंचणुकेचेर प्रुडंटाचो एक्झिट पोल 100% खरो। पोलांत केल्लो अदमास 4000 ते 6000 मतांच्या मार्जिनाचो सिद्धार्थान मार्जिन काडली 5368 मतांची। काँग्रेसीक बाबुशाचेर एक्शन घेवंक जमना। बाबुशाक काँग्रेसीच्या कोंत ना। प्रदेश काँग्रेस कार्यकारिणी चाळवली। बाबुशाचे बीजेपी कडेन जाहीर उघड सेटिंग म्हणटा काडटा जाल्यार काडात। तेरेखोलची कोळशाचे बार्जीची येरादारी किल्ल्याक घातक। जेलेटिनाच्या स्फोटांनी किल्ल्याक वेरो। बार्जीचो मार लागून खुरीसूय पावला मोडपाक लोक मारतात बोवाळ। आनी वागातूर लोकांचो पंचायतीचेर मोर्चो। जीटीडीसीन काडिल्ले 30 गाडे नो डेव्हलपमेंट झोनांतली जमीन कंपन्याक लिजार सवाय भितर लाटले म्हणून बोवाळ। खबरो विस्तारान। पणजे परत कमळच फुल्लें। प्रुडंटाचो एक्झिट पोल तंतोतंत खरो थारलो। काँग्रेसीचे सुरेन फुर्तादाक हरोवन बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळकार पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी म्हूण आमदार जालो। सिद्धार्थाक 9989 मतां, फुर्तादाक 4621, अपक्ष सदानंद वांयगणकाराक 140 आनी समीर केळकाराक 624 मतां पडल्यांत। म्हत्वाचें म्हणल्यार 330 मतदारांक एकूय उमेदवार नाका म्हूण तांणी 330 मतां नोटाक मारली। बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी पुराय पणजेत रॅली काढून जैत मिरयले। शेकड्यांनी कार्यकर्ते रॅलीत वांटेकार झाले। दिल्लीतल्यान रक्षा मंत्री पर्रीकारानूय आपल्या पणजेच्या उत्तराधिकाऱ्याक परबी दिली। पर्रीकाराचे दोगूय पूत जैताचे रॅलीत आशिल्ले। जे वाढीव मतदान जालां ताणें म्हजेर जबाबदारी वाडल्या। पणजेच्या नागरिकांनी जो विश्वास आमचेर दाखयला, म्हजेर दाखयला, मनोहरभाईचेर दाखयला, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचेर दाखयला, तो म्हाका दिसता एका प्रकारे एक रेफरंडम आशिल्लो। आमी सगळे प्रयत्न करून हो विश्वास जनतेचो संपादीत केला। म्हाका दिसता जनते खातीर हांव रातीचे दीस करतलो, काम करतलो जनते खातीर। रक्षा मंत्री पर्रीकार म्हणटा पणजेकारांचो बीजेपीचेर प्रचंड विश्वास। त्या विश्वासाक बीजेपीचो आमदार पात्र थारतलो। पहिले म्हणजे पणजेकारांक हांव सगळ्यांक त्यांचे अभिनंदन आनी त्यांचे आभार मानता। वोटिंग आनी ज्या पद्दतीन पणजेंच्यान सपोर्ट आमकां मेळ्ळो, बीजेपी म्हाका सिद्धार्थाक वेस्ता लोकांनी दाखोवन दिलें की अल्टिमेटली वर्क मॅटर्स आनी एक कॉन्फिडन्स आमचे जातला आनी तो कॉन्फिडन्स तसोच दवरून घेतला। मतदानाचो निकाल पळोवन काँग्रेस उमेदवाराचे मात तोंड पडले। Most of the congressmen have worked for me. Now, honestly or dishonestly, that you ask them. Future course of action to continue to do good work. I think Ribandar, I expected a big this thing. I don't know what went wrong. I just can't tell you right now. In 2 days, we'll come to know everything. Who has given what, who has done what, we'll come to know. Babush Monserrat has not worked for you. What would you comment on the role of Babush Monserrat? I don't want to comment. I wish Babush Monserrat all the best. Many more elections will come. अपक्ष समीर केळेकार निकालान निराश जाल्लो ना। See, there is no question of satisfaction because I had 14 days to go to 30 booths. I did the best I can. So I got a first set of data from people. I didn't have any previous data, right? So there is nothing to compare it with. सदानंद वांयगणकाराक सगळ्यात कमी मतां पडली।
330 उमेदवारांक चौकातलो एकूय उमेदवार पसंत पडलो ना. नन ऑफ द अबाव म्हणजे नोटाचोच बटन दामलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रुडंटाचो एक्झिट पोल तंतोतंत खरो थारलो. सोमारा सकाळी वेंचणुकेचो निकाल लागलो आनी प्रुडंटाचो एक्झिट पोल 100% खरो थारलो. सिद्धार्थान 5368 मतांची लीड काढली. प्रुडंटान सिद्धार्थाक 4000 ते 6000 मतांची लीड मेळटली म्हूण शुक्रारा मतदान जातनाच सांगिल्लें. गोंयच्या मिडियान केल्लो हो पयलोच एक्झिट पोल. ह्या पोलाचेर राजकी फुडारी, कार्यकर्ते, राजकी पंडीत आनी पोलांतले अदमासाचेर टिका करतल्यांनी प्रुडंटाची तुस्त करून अभिनंदन केलें. बीजेपीचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळेकार पणजेची पोटवेंचणूक 5368 मतांनी जिखलो. काँग्रेसीच्या सुरेंद्र फुर्तादाक 4621 मतां पडली. सदानंद वांयगणकाराक 140 आनी समीर केळेकाराक 624 मतां पडली. 330 मतदारांक एकूय उमेदवार मानवलो ना. ताणें नन ऑफ द अबाव म्हूण नोटाचो बटन दामलो. प्रुडंटान गोंयच्या इतिहासान पयलेच फावट वेंचणुके उपरांत एक्झिट पोल केलो. देशांत पयलेच फावट वाठारा प्रमाण एक्झिट पोल जालो आनी प्रुडंटाचो हो एक्झिट पोल 100% खरो थारलो. प्रुडंटाच्या रिपोर्टरांचे टिमीन सगळे पणजेंतल्या 8 वाठारांतल्या 30 मतदारसंघांनी एक्झिट पोल सर्वे केलो. हो एक्झिट पोल आनी निकाल पळयात. रायबंद्रा बीजेपीक 1931, काँग्रेसीक 614 मतां पडली. पाट्यार बीजेपीक 258 आनी काँग्रेसीक 120 मतां पडली. आल्तिनार बीजेपीक 1038 आनी काँग्रेसीक 350 मतां पडली. कांपालार काँग्रेसीन 248 मतांची लीड घेतली. मासांदे आमोरी बीजेपीक 883 मतां आनी काँग्रेसीक 418 मतां पडली. बीजेपीक मळ्यान मोठी लीड मेळ्ळी. भाजपाक 2888 आनी काँग्रेसीक 1128 मतां पडली. सांतिनेज बीजेपीक 1413 आनी काँग्रेसीक 580 मतां मेळ्ळी. करंजाळे बीजेपीक 908 आनी काँग्रेसीक 564 मतां मेळ्ळी. हेच अदमास प्रुडंटान एक्झिट पोलान केल्ले. सुरेंद्र फुर्तादाक कांपाला वेल्या 26 आनी 27 मतदान केंद्रांनी लीड मेळटली म्हूण प्रुडंटाच्या एक्झिट पोलान म्हणिल्लें. निकालय तसोच लागला. सुरेंद्राक ह्या मतदान केंद्रांनी 210 मतांची लीड मेळ्ळी. अजापाची गजाल म्हणल्यार 10 मतदान केंद्रांचेर सुरेंद्रान 132 मतांची लीड घेतली. अपक्ष उमेदवारांक 3% म्हणल्यार 471 मतां मेळटली अशें प्रुडंटाचो एक्झिट पोल दाखयतालो. अपक्षांक 4.8% म्हणल्यार 764 मतां मेळ्ळी. दुसरे वटेन 330 लोकांक म्हळ्यार 2% पणजेकारांक एकूय उमेदवार मानवलो ना. एक्झिट पोलाचेर राजकी फुडारी, कार्यकर्ते, राजकी पंडीत आनी पोलांतले अदमासाचेर टिका करतल्यांनी प्रुडंटाची तुस्त करून अभिनंदन केलें. म्हाका दिसता प्रुडंटान एक बरो ट्रेंड चालू केला गोंयांत आनी क्वायट सक्सेसफूल. तुमचो एक्झिट पोल बरोबर आसा. कारण म्हाका पणजेचेर 20 वर्सां जाल्यार म्हाका बूथ खबर पोजिशन खबर आशिल्लें आनी तुमचो एक्झिट पोल त्या बूथ पोजिशना प्रमाणे दाखयतालो. एक बरो एफर्ट आनी सक्सेसफूल एफर्ट. फॅन्टास्टिक, ग्रेट जॉब, व्हेरी सिन्सियरली केला तुम्ही. व्हेरी गुड जॉब. असं चालू दवरा. आय हॅड इन फॅक्ट कम्प्लिटली रिजेक्टेड दॅट एक्झिट पोल, पण आज पळयता जाल्यार इट इज ऑलमोस्ट एक्युरेट. सो फर्स्ट थिंग वॉट आय विल डू इज आय विल कॉंग्रॅच्युलेट प्रुडंट फॉर हॅव्हिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्युरेट एक्झिट पोल्स इन द स्टेट. Secondly, I will say that it is for us to learn even from Prudent as far as how the analysis is to be done. Do you believe the figures that time? No, I didn't. I knew they were winning. Question about correct. But the margin. I didn't expect this margin. This margin. Yes. First and foremost, I will congratulate Prudent Media and you. Your exit poll, I mean, that it baffled everybody. Yeah. In my estimate, it was between 3,000 and 4,000 votes, but it has come exactly the way you said it. Prudentaचे अभिनंदन करता. सगळ्यान पहिले ॲक्च्युली माझी कॅल्क्युलेशन्स वेगळी आसली आणि त्या प्रमाणे माझे मतूय व्यक्त केल्लें की म्हाका तो जो एक्झिट पोल जाला पळय तो थोडो इमॅच्युअर्ड कसो दिसलेलो जावं लॉजिकली म्हाका पटनासलो तो. हाजो फुडलो 2017 गोवा विधानसभा इलेक्शन आसा तो सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तांच्यांनी असोच एक्झिट पोल काडचो आनी लोकां मुखार दवरचो. प्रुडंटान हो एक्झिट पोल 2 भागांनी दाखयल्लो. सोमाराच्या निकाला उपरांत प्रुडंटान केल्लो एक्झिट पोल 100% तंतोतंत थारला. बीजेपीच्या सिद्धार्थाक 5,500 मतांची लीड मेळटली असो अदमास प्रुडंटान केल्लो. सिद्धार्थान काडली 5,368. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.